काणकोण वाठारांतले पेंग्वीन अल्कोहोल कंपनी संबंधित गंभीर प्रश्न उजवाडाक आयल्यात। गाळ काडीत आसतना टाकी कातरून स्क्रॅपाक व्हरपाचें प्रकरण उजवाडाक आयिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या। थळाव्याच्या विरोधा उपरांत काणकोण पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करीत स्क्रॅप वरवीं ट्रक जप्त केले। तशेंच घडणुकेच्या सुवातेर हाजीर आशिल्ल्या कंपनीच्या वेवस्थापकाक फुडले चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात व्हेला। मजगतीं मळ पयलीं व्हरात मागीर स्क्रॅप व्हरात, तशेंच काणकोणकार पेटोवन उठचे पयलीं हो प्रश्न तडीक लायात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। पेंग्वीन अल्कोहोलाचें जे वेस्ट आसा ते व्हरपाची गाडी लायला पूण हांगा त्या जाग्यार येवन पळयलें जाल्यार ती टाकी आसा ती तशी आसा पूण तेजी ते वयलो स्क्रॅप काडला तेजी व्हरोन पयशे करपा खातीर ते पयल्या पयलीं उठयता ते आनी ती टाकी वयर बँड जाल्ली तेतूंत बेस्ट हावजान ती बँड जाताली ते सकयल जे मलिजीस आसा तो तोक्याचोच आसा आनी तेजी वयल्यात ते स्क्रॅप काडून ते आतां व्हरपाक लागले। ही सगळ्यो गोश्ट्यो कलेक्टरा कडेन पावल्ल्यो। कलेक्टर येवन हांगा सगळें पळयल्लें पूण त्या नेटार ते सगळे सांगताले की हें मलेशिया बरें कांय जायना म्हूण कोणाक कांय जावपाना आपूण तेतून उजलान दाखयता हें दाखयता पूण परिस्थिती जर पळयली न्ही तें आंगार पडला तें जळटा। आज तें जर काडी मारली जाल्यार म्हळ्यार तें पेट घेवपाक इतलें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा। जर तें बरें आसलें जाल्यार त्या फॅक्टरीवाल्यान तें तेन्ना उठयता आसलें अशें दवरना आसलें। आज ही परिस्थिती आसा आनी जर आतां ताका ताडपत्री घालून दवरला आमी पळोवपाक जाता पळय तूं त्या ताडपत्री उदक घाल्लें आनी तें उदक भरोन तें वयतलें। आयतां मनशा कडेन विचारलें जाल्यार तो कितें म्हणटा की ताडपत्री भरपूर पावर म्हूण फुटपाना म्हूण तो तितली जरी पावर म्हणलें जाल्यार ती फुटतलीच आनी तितून उदक वयतलें आनी ती ओवरफ्लो जावन खालवड्या वयतलें। तेजे नंतर कोणाक खंय नुस्तें मरतलें कितें जातलें दर्या पावतलें। तेजे नंतर बॉम्ब मारून काणकोण सगळें पेटोवन उठचे पयलीं आतां म्हाज्या सरपंचान आमचे मिनिस्टर सावडकराक फोन केलो तो फोनाचेर उलयलो कलेक्टराक सांग म्हूण सांगला आनी बेग्यानचे बेगीन हें स्क्रॅप व्हरपाचें तें बंद करचें। हांव घरा कडेन मागतां तूं तितून लक्ष घाल हे स्क्रॅप व्हरचे पयलीं तें मळी व्हरोन दी आनी मागीर तेजे स्क्रॅप व्हरोन दी आमकां कांयच पडोवन गेली ना। आमचे हांगा श्रीस्थळाक जी पेंग्वीन अल्कोहोलाची पयलीं हें चलताली ती 25 वर्सां नंतर आतां 20 वर्सां जाली बंद आसा आनी तेजे वेस्ट आहा पळय न्ही ते भितर टँक 2 टँक आनी भायर व्हडली टँक ही स्टोर आसली वेस्ट तो स्टोर आसलो तो कितें जालें त्या टायमार मागीर परत लिकेज जाली टँक वयल्यान कॉलॅप्स जाली आनी ते कॉलॅप्स जातकीर आमी हांगा येवन तेची पाहणी केली आनीक तें वेस्ट काडपाची वेस्ट खाली करपाची एक कोणी तरी कॉन्ट्रॅक्टरान थंय ही जागो जावं कोण दुसरे कोण तरी ओनरान हो जाग घेतला त्या ओनराक हाडून आमी तें हें करूं लायली कितें वेस्ट खाली कर म्हणून पयलीं ही वेस्ट आहा ती खाली कर म्हणून। पूण त्या टायमार कितें जालें वेस्ट खाली करपा सांडून तेणी कितें केलें ती कॉलॅप्स जाल्ली ती खंयचो भितरलो वेस्ट आहा तो सायडीच्यान आनी 2 टँक आहल्यो म्हणल्यार हेज्यो कॉन्क्रिटाच्यो त्या कॉन्क्रिटेड टँकां भरून दवरल्यो स्टोर केले त्या सायडीच्यान आनी तशेंच ह्या सायडीक आनी टँक आसा तितून स्टोर करून दवरला आतां। आनी तेणी कितें केलें हो चान्स घेवन ते स्क्रॅप करपाची म्हणल्यार वयली पळय ज्यो लोखंडा प्लेटी आसा जावं लोखंड आहा तें तितलें कटींग करून काडलें आनी कटींग करून काडून तेणी आज कटींग करतकीर तेणी ते स्क्रॅप आमकां तेजे नंतर आमी डेप्युटी कलेक्टर येयलो जावं बाकीचे सगळे यंत्रणा जी कितें लागता हांगा यंत्रणा पोल्युशन बोर्ड आनी सगळे लागता तितले येवन आमी हांगा तें इन्स्पेक्शन केलें आनी खरेंच ही मळी आसा पळय न्ही ती इतली स्ट्रॉंग आनी इतली डेंजरस आसा की सकयल सुद्दां शेतां गेली जावं न्हंय गेली नुस्तीं मरतलें जावं झाडां मरतलीं। हें पोल्युशन बोर्डाकय खबर आसा सरकाराकय खबर आसा तरी आसतना आज पळय परत तेणें तें स्टोर केल्लें तितलें जी कटींग केल्लें तितलें लोखंड आज पळय गाडयो 10 गाडयो सकाळच्यान तो लोड करता आनी आमकां जी आश्वासन दिल्ली की हें खाली केल्या शिवाय हें स्क्रॅप जावं हें लोखंड कितें कटींग केलें तें व्हरपाना म्हणून पूण आज तेजी लोड करून पळय सगळे असं तितलें लोड करून ते व्हरपा लागले आनी तेका लागून हांवें आतांच आमच्या आमदार तसोच मंत्री रमेश सावडकराक कॉल करून सांगलें की असो फॅक्ट आसा मातशें तूं त्या हेजेर भर दिवन ते डेप्युटी कलेक्टरा सांगून ते आडय जावं ते तांकां तेंचे कडल्यान कितें आहा तें रिटर्न घे म्हणून सांगलां डेप्युटी कलेक्टराक धाडून। आमी आसात काणकोणच्या IDC ज्या जाग्यार पेंग्वीन अल्कोहोलाची जी कंपनी आसली त्या कंपनीन ज्या जाग्यार मळी एक कडेन केल्ली त्यो टाकयो त्या टाकयांच्यान टाकी वांकडी जावन हाजे पयलीं काणकोणाक व्हडलो प्रॉब्लेम जालो। अशे वेळार पेंग्वीन अल्कोहोल हें खालवडच्या शेतां पावल्लें
कांय शेतां वचून मागीर पोल्युशन डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी थंय येवन पळोवणी केली आनी अत्यंत हानिकारक आसा असो रिपोर्ट दिलो. आणि त्याचे नंतर डेप्युटी कलेक्टर त्या वेळावेलो डेप्युटी कलेक्टर PI DYSP हांचे मुखार गांवची लोकांची सरपंच हांची सगळ्यांची मिटींग जाली आणि त्या वेळार एश्युरन्स दिल्लें की जो पर्यंत मळी किंवा हे जे मळी आसात जी काडपा ना तो पर्यंत स्क्रॅप तांकां व्हरपा दिवपा ना म्हण. आतां उलट जाला. मध्यंतरी सकाळसान 2 गाडयो व्हरडी स्क्रॅपाच्यो गेल्यो. वयली टाकी अर्दी कापलो तेणी, वयल्यान प्लास्टीक घायला. परत जर पावस पडलो घोग्यांनी जाल्यार ती मळी त्या हितूंतल्यान व्हांवपाक शकता. आणि सद्यस्थितीक 2 ट्रक व्हरडी स्क्रॅप भरून घेवन गेले ते प्लेटी काडून. आतां 2 ट्रक भरताले, 3 ट्रक भरताले. अशे वेळार थळावी स्थानिकांनी क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर हांकां फोन केलो, माजी सरपंच प्रशांत देसाय, त्या बरोबर तुपकियन आणि कोणीतरी DYSPक फोन केलो आणि त्या DYSPन काणकोणच्या PIक फोन केलो आणि PIक फोन करना फुडें काणकोणचे पुलीस ह्या जाग्यार आयले आणि सद्याक ते हे सबंद स्क्रॅप आणि ट्रक तांकां बंद करपा लायला आणि ते जप्त करून तांकां पुलीस स्टेशनार ते व्हरता. अशी कारवाय जाला. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार.